प्री बजेट कन्सल्टेशन मिटींग आशिल्ली पळय न्ही, तितून प्रामुख्यान आमी मांडला विशय जो आहा पळय न्ही, तो सांगता म्हणजे बींग अ मायनींग बॅन जाल्ल्या कारणान आमकां तसो 1,400 कोटी रुपयाचो लॉस हो एवरी इयर आमी सहन करता. आनी त्या बेसिसाचेर आमकां स्टेटीक आमकां फायनान्शियल क्रंच जो आहा पळय न्ही, हो ताका लागूनय जाता. आनी आमी ऑलरेडी सगळ्यो तांकां स्किम्स, डिफरंट स्कीम फॉर द ट्रक ओनर्स आनी हाका ऑलरेडी दिल्यो. आनी ताका लागून आमकां एक वन टायम पॅकेज कितें तरी तांच्यांनी दिवची ही आमची डिमांड आसा. हिंटरलँड टुरिझमाचे उदरगतीक वेगळी पॅकेज मागल्या. बींग अ टुरिस्टीक स्टेट, गोंयच्या 5 पट पॉप्युलेशन ओके टुरिस्ट जे आसा पळय न्ही, हे गोंयांत सदोदीत येता. ताका लागून आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा पळय न्ही, हे टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी पडटा. ताज्या खातीर हिंटरलँड टुरिझम हे वाडोवपा खातीर, डेव्हलप करपाक ओके आमकां एखादी टुरिस्टीक पॅकेज जी आसा पळय न्ही, ही त्या विशयाचेर आमकां दिवची हो आमचो डिमांड आसा. आमकां एड्युकेशन हब डेव्हलप करपाक, मेडिकल टुरिझम डेव्हलप करपा खातीर एम्स सारकिल्ली इन्स्टिट्यूट, ऑल इंडिया लॉ कॉलेज, ऑल इंडिया मेडिकल सायन्स ह्यो कॉलेजी ज्यो आसा पळय न्ही, अशा पद्दतीची इन्स्टिट्यूशन्स, IIM इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ओके, ही इन्स्टिट्यूशन्स हांगासर येवची जेणे करून आमकां बाकीच्या ह्या सगळ्या खातीर बरें ठरतलें. बाकीचे रुटीन मागीर आमी ओपन डेफिकेशन फ्री जाले ताज्या खातीर ओके. बाकी मागीर आमी दुसरी गोष्ट आमी पायपलायन वॉटर घेवपाक आमी 89-90% आमी विथ पायप वॉटर दिता. ह्या सगळ्या विशया खातीर आमकां मदत करची. गृहमंत्री अमित शाह मेळून गोंयचे प्रश्नूय मांडले. फेब्रुवारीचे पयले सप्तकात केंद्राचे बजेट जातनाच मुख्यमंत्री सावंत रोखडोच 5 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवन गोंयचो अर्थसंकल्प मांडपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.